नमस्कार आणि येवकार आमच्या गोंयकारांचो आवाज ह्या प्रोग्रामात आमचे बरोबर आसा गिरीश चोडणकर. वेलकम गिरीश बाब. सो आयचो विशय आमी धरून जाता तो असेंब्लीच्यान जो बोवाळ चालू आसा नुस्त्याचे हेजेर फार्मिंगाचेर तर कित्याक कंटिन्यूज कित्याक बोवाळ चालू आसा तो इतलो कित्याक ऑपरेशन ओडून जाता तेका? हेचे पयलीं जे इश्यू सगळे जाल्यार गोंयभर खूब प्रश्न जाल्यार गोंयच्या सद्याकूय खूब प्रश्न आसात. खूब तेच म्हणटा खूब प्रश्न आसतना सुद्दां पूण एक वेळी जाता तूं करप्शन करता तो पयशे खाता करप्शनांतल्यान ते कितें जाता ते लोकांच्या आरोग्याचेर डायरेक्ट इफेक्ट जायना ते दुर्या तो इश्यू आसा. सो वेगळे प्रचंड गोंयांत इश्यू आसा. त्याच बरोबर असो नुस्त्याचो इश्यू जाला तो इश्यू इतलो गंभीर आसा म्हणजे टेररिझमाक कनेक्ट करपाचो इतलो इश्यू व्हडलो आसा. कारण हो लोकांक तुमी डायरेक्ट स्लो पॉयझनिंग करून लोकांच्या हेल्थाचेर आरोग्याचेर खेळोन तूं पयशे कमयता. म्हणजे एक म्हणजे तूं करप्शन करून पयशे कमयता आनी तूं लोकांक मारून पयशे कमयता. बाकीचे इश्यू सगळे आसात आमी ते काडटले असेंब्लीत. पूण जेन्ना तूं लोकांच्या आरोग्या कडेन खेळटा आनी तेच्या मार्फत तूं पयशे करपाचे प्रयत्न करता म्हणजे तुका कोणाची पर्वा ना कोण मरो कोण जिवो आनी तें करता आसतना तूं अशें ह्या पावलार वयता की सरकाराक जे यंत्रणा आसा फूड एंड ड्रग्स ते यंत्रणाक मॅनेज जातात आनी ते रिपोर्ट चेंज करपाचे पर्यंत पावतात. लोकांक सांगले वयता की ते नुस्तें सेफ ऑर टॉलरेबल. पण सीएमान म्हणले की सीएमान डिसिजन घेतले की आता 15 दिसांखातीर नुस्तें बॅन्ड म्हणून इम्पोर्ट करचें ना म्हणून. सो आनी कित्याक जाता आतां जे नुस्तें ऑलरेडी गोंयांत पावलें आसलें कितें म्हणजे सीएमान सांगलें की नुस्तें बंद म्हणून सगळें जे पयलीं सगळ्यांनी जेणे नुस्तें खाल्लें आनी सगळो इश्यू जाल्लो ते काबार जाता इश्यू. सीएमान सांगलें 15 दीस बंद. ही नाटकां कोणाक कित्याक करता? जर आसाम गव्हर्नमेंटाक हे कळटा आसाम गव्हर्नमेंटाक हे इश्यूचो सिरियसनेस कळटा आनी आसाम गव्हर्नमेंट जवळ जवळ 10 दीस पयलीं जे भायले नुस्तें येता सगळें बॅन करता कंप्लीट आनी आमचो गव्हर्नमेंट जस्टिफाय करता. एक गव्हर्नमेंट म्हणटा हे बॅन जावपाक जाय बंद करता कंप्लीट आनी त्या टायमार दुसरो गव्हर्नमेंटाचे तांचे सगळे मिनिस्टर लोकांक जस्टिफाय करतात की हे नुस्तें खावपा जाता काय ना रिपोर्ट चेंज केले वयतात. आनी जेन्ना हो इश्यू आसा तो प्रत्येक घरान पावलो आसा म्हणजे प्रत्येक घरान फॅमिलीन पावलो आसा भुरग्यां मदीं पावलो आसा. म्हणजे गोंयची जितले गोंय म्हणजे नुस्तें प्रेमी आनी हो लोकांच्या काळजान आसा. हो पटान असतो असो इश्यू हो काळजान आसा लोकांच्या आनी ह्या मार्फत नुस्त्या मार्फत विश लोकांच्या पटान घालतात. म्हणजे हो टेररिझमा परस व्हडलो सिरियस इश्यू. म्हणजे तूं करप्शन तूं खूब फाटी पडल्या इश्यूचेर. हे इश्यूचेर जशें टेररिझमांतल्यान कितें करतात हल्लो करता आनी कोणाचेर कोण मारता कोण उरना तो इश्यू उरना. त्याचे परस हो गंभीर प्रश्न लोकांक तूं खावयता विश खावयता. हालीं पयलें आमी की कॅन्सरान मरपी लोकांची खूब वाडल्या. म्हणजे आतां अशें दिसून येता की हें पण कितें जालें पण असेंब्ली तेन्ना क्वेश्चन झिरो तेन्ना आसता तेन्ना झिरो हो बोवाळ घालचो आसता. तेजे पयलीं हो बोवाळ घालून कितें कामकाज खंय तरी बंद करचें जेन्ना गोंयचे लोकूच उरपाना तितून मारतले. पण बाकीचे इश्यू आसा न्हू बाकीचे इश्यू हांवें तुका सांगली टेररिझमा परस व्हडलो इश्यू म्हणून आज गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाच्या घरान हो इश्यू पावलो आसा. आज लोकां भितर मनां दुशेल्लीं आसात. लोकां भितर भंय निर्माण जालो आसा आनी सरकार जाय तशी एक्शन घेना. चीफ मिनिस्टर एक बावली जाल्ले आसा. चीफ मिनिस्टर पावरूच ना. चीफ मिनिस्टर 10 दिसांनी जागो जाता मागीर आनी म्हणटा हे बॅन. म्हणजे कितें चीफ मिनिस्टर आपली खुर्ची सांबाळपा खातीर लोकांचो बळी दिता. आज बीजेपीचे स्वताचे कार्यकर्ते कितें उलयता पळय बीजेपीच्या आमदारान स्टेटमेंट दिला की आमचो इश्यू आसा तो खरो आसा तेजेर डिबेट जावपाक जाय म्हणून. सरकार कित्याक पळयता डिबेट जावची हेतूंतल्यान? म्हणजे बीजेपीचो आमदार सांगता बीजेपीचे कार्यकर्ते आज उलयतात प्रत्येक जण रस्त्यार उलयता आमकां प्रश्न करतात
आम्ही इतलो बोवाळ करता आसतना सुद्धा लोक म्हणतात तुम्ही आनी करपा जाय बोवाळ, ही लोकांची अपेक्षा आसायच. आणि तू म्हणता की हो इशू गंभीर न्ही आनी इशू आसा, बाकीचे इशू सगळे आसात, पूण हो इशू लोकांचे आरोग्य लोक आयज दुबावी जाल्ले आसात, लोक खावपाक पितात आणि त्या हेजेर तू म्हणतो इशू कांयच न्ही म्हणून. कामकाज आता चलपाची की ना चलपाची काम जो मेरेन हे लोकांचो इशू प्रश्न सुटाव जायना, ह्या हेजेर गंभीर जितलो सरकार जायना, कित्याक सरकार अजूनय गंभीर जालो ना, हेल्थ मिनिस्टर अजून सिरियस ना, आणि तितून भितर तो टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचो मिनिस्टर एका हितून संबंदूच ना, एका जो हेल्थ मिनिस्टर न्ही हो फिशरी मिनिस्टर न्ही, हो वचून ते जस्टिफाय करता आनी सांगता ते टॉलरेबल लिमिट. व्हॉट इज टॉलरेबल लिमिट? टॉलरेबल लिमिट आसा आमी नुस्तें टॉलरेबल कितले सांगचे आनी तेणी खावचे आमचे मुखार. आता सीएम आता स्टेटमेंट केला की बाबा तुम्ही ती तमाशा करता, तुम्ही कामकाज फुडें चलपाक दिना. खंय तरी दिसता की जे अडचणी घालपाचे प्रयत्न चालू आसा आणि तुम्ही लोकांक मारतले आनी तुम्ही काँग्रेसी कडल्यान अपेक्षा करतले की काँग्रेसीन वगीर रावचें. लोकांक म्हणून हें खावन विश खावन न्ही, आनी सरकार बेजबाबदारीपणान वागता, स्पीकर बेजबाबदारीपणान वागता, स्पीकर ताका उलोवपाकूय दिना इशू. सरकार कित्याक भिता हे इशूचेर? एटेम्प्ट करता सरकार कित्याक भिता? तर तुम्ही एटेम्प्ट करता न्ही, सरकार भितर कित्याक डिस्कशन कित्याक करपाक दिना? सरकारान ओपन डिस्कशन करचें न्ही हेचेर, सरकारान जर कांय ना जाल्यार. सो सरकारा भितर कितलेशे मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा सगळ्यान पयशे लुटपाक, लोकांच्या आरोग्याचेर खेळोन. हो अधिकार कोणें दिला तांकां? आनी तुमी म्हणटा लिमिटा भितर आसूं ते खावपाक शकता म्हणून तुम्ही लोकांक वयल्यान सांगता, तुमकां हो अधिकार कोण दिलो? आनी परत मागीर दुसरी स्टेटमेंट करता बॅन केलं म्हणटा. बॅन पयलीं कित्याक केलें ना? इमिडिएटली आसाम गव्हर्नमेंट जेन्ना बॅन करता तेन्ना ह्या सरकार हो मनोहर पर्रीकर खंय दिलेलो काय आपली खुर्ची सांबाळपाक, की हें जाता जाल्यार विजय सरकार उडयतलो हो भंय आसलो. म्हणजे तुम्ही तुमची खुर्ची सांबाळपाक लोकांक भितर तुम्ही विश खावयता आनी वयल्यान डिस्कशन तुम्ही करपाक दिना असेंब्लीन. हेजे माय इतले व्हडले आनी दुर्दैवी ना. तर तुमकां हेजेर कितें म्हणटा जाल्यार तुम्ही तो विशय काडटा, फिशाचो नुस्त्याचो विशय काडटा आणि समजा स्पीकर मागीर अर्जंट करता. ते आमी एक्चुअली ताका एक्सपोज करता न्ही, आनी लोकां भितर एक्सपोज जाल्ले आसात. सरकार ह्या सगळ्यांक जे इन्वॉल्व आसा जितले आयज आमचे आयज महिला काँग्रेस जेन्ना कोणाचेर अन्याय जाता ते न्याय दिवपाक तेन्ना तुम्ही एफआयआर रजिस्टर करता. आयज कितले पुलीस कंप्लेन जाल्ले आसात, एक एफआयआर रजिस्टर करून अरेस्ट जाला अजून, एक ट्रक सीज केल्लो आसा, आनी वयल्यान तुम्ही विचारता की असेंब्ली कित्याक हें करता म्हणून. तुका दिसता गोंयकारांक खंयचेर अन्याय जाला आनी काँग्रेसीन त्या झगडपाक जाय म्हणून? आमकां सगळ्यांक दिसता असेंब्लीन डिस्कशन करून जावपाक जाय. सरकार कित्याक पळयता? बाकीचे विशय आसूं जर गोंयकार जर जितू तूं उरपाना जाल्यार बाकी सगळे इशूचेर काय ना. आयज गोंयकारांच्या हेल्थाचो इशू आसा आनी गोंयकारांच्या घरांनी हे पावले आसा, विश पावले आसा. गोंयकारांनी सियार आमी केला, आमचा ओपोजिशन लिडर बाबू कवळेकर स्वता गेलो डायरेक्टराचेर तो, आमी प्रत्येक कडेन प्रोटेस्ट चालू आसा आमचो, आमी इशू घेतात. पूण हो इशू आसा हो इतलो गंभीर आसा लोकां कडेन भोंवन विचार, तो बीजेपीचो आसूं, तो काँग्रेसचो आसूं, तो नॉन पॉलिटिकल आसूं, वचून लोकांच्या घरांनी इन्क्वायरी करा, लोक कितें उलयता तें आयकयात, मागीर तुका कळटलें हो इशू कितलो गंभीर आसता. आयज लोकांची अपेक्षा आसा की काँग्रेसीन हेच्या मागीर बोवाळ करपाक जाय म्हणून. हो बोवाळ सुकाय आनी करपाक जाय. बोवाळ करपाकूच हांव ना म्हणटा, हांव तेजेर येत ना, पण बाकीचे विशय आसा. सीआरझेड आसा, सीआरझेड जो मेरेन हो इशू आमचो कितें डिमांड आसा ह्या हेजेर तुम्ही डिस्कशन कित्याक करना? कित्याक पळयता? स्पीकर कित्याक आमच्या आमदारांक हे करपाक दिना? म्हणजे ही जबाबदारी कोणाची? तुम्ही सांगता स्पीकर असेंब्ली चलोवपाची जबाबदारी कोणाची? सरकाराची जबाबदारी. एजेंट करता, एजेंट कित्याक करता? मुद्दम करता सर तुमकां मागीर तांकां डिस्कशन नाका न्ही, तांकां उलोवपाक नाका ह्या हेजेर. कारण हे लुटपाक, लोकांक विश खावन लुटपाक हे सरकारांतले खुबशे लोक इन्वॉल्व आसात. स्पीकर हाडून तुम्ही प्रश्न विचारा, तुम्ही कित्याक करपाक दिना म्हणून. चीफ मिनिस्टर हाडून विचारा तुम्ही असेंब्ली कित्याक हे करता म्हणून. जबाबदारी कोणाची? असेंब्ली चलोवपाची. ही जबाबदारी त्या सरकाराची. सरकारान जे प्रश्न ते उत्तर दिवपाक जाय. सरकारान एक ट्रक अडचण हाडूना. आनी नुस्तें भितर कितले पावले आसता ना. आनी आमकां भायलें नुस्तें गरजूच कितें आसा? गोंयांत आमचे इतले नुस्तें मेळटा आमकां, आमचे नुस्तें भायर कित्याक वयता?
आमचे एक्सपोर्ट जाता सगळे कित्याक कित्याक आणि मागीर ताका प्रायस मेळना आणि गोंयकारांक म्हारग मेळटा नुस्तें गोंयकारांक हांगा म्हारग नुस्तें करपाचें एक सिंडिकेट आसा तेन्ना सुद्दां जी सिंडिकेट आमच्या गोंयचो जो नुस्तो येता बाजारांत त्या नुस्त्याक बाजारांत विकपाक मेळना पयलीं जे ट्रक आमचे ट्रक येतात गोंयची नुस्तें येता तांकां कारण फर्स्ट प्रायोरिटी ते भायले ट्रक येतात वीश लावन ते पयलीं विकले वयतात सो हो गुन्हे इतलो सगळं चलता आसतना सरकार न्हिदला आनी काँग्रेसीक तूं म्हणटा घे हो इश्यू हांव कितें म्हणटा आम्ही सरकारा कडेन मागतात तेजेर डिस्कशन जावचें आमचे आमदार हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आमच्या सगळ्या आमदारांक अभिनंदन करता हांव सगळ्या आमदारांचे कारण त्यांनी लोकांचो प्रश्न घेवन आयज एजेंट कोण करता एजेंट कोण करता एजेंट करता कोण काँग्रेस करता ते म्हणटा काँग्रेस तमाशा करता काँग्रेसीन प्रश्न उपस्थित केला लोकांचे असेंब्ली कित्याक आसता असेंब्ली डिस्कशन आसता एजेंट करपाक नासता ते एजेंट करता अशें करून एजेंट करता कोण काँग्रेस करता एजेंट ते करता पण आयज स्पीकर म्हणून ते पावले ना आयज सरकाराचे स्पीकर आयज न्यूट्रल ना या स्पीकर अधिकारूच ना पण तुम्ही चान्स दिता तुमकां कोणाक चान्स दिता की एजेंट करपा खातीर अरे जो डिस्कशन जायना ज्या इश्यूचेर आमी डिस्कशन मागतात त्या असेंब्ली डिस्कशन टाइम ते काडटले 12 दीस अशें सोंपयतले मागीर आमी असेंब्ली चलोवपाची जबाबदारी आहे सरकाराची सरकारान ते व्यवस्थित वागपाक जाय स्पीकर जो स्पीकर दिसता मुख्यमंत्र्याक दिसता स्पीकराक सांगपाक करूया म्हणून डिस्कशन चीफ मिनिस्टर कित्याक भिता चीफ मिनिस्टर कित्याक भिता हे डिस्कशन करपाक चीफ मिनिस्टर कित्याक भिता कितें जालें तांकां दिवपाक असेंब्ली कित्याक आसता असेंब्ली डिस्कशन खातीर आसता सो डिस्कशन थोडें एडजस्ट कित्याक करता ते पळटा कित्याक हे मंत्री आनी चीफ मिनिस्टर हे सगळें पळटा कित्याक आनी हे स्पीकर तेंच्या हातांतले पावले कित्याक जाला म्हणजे तुम्ही लोकांक मारतले आनी काँग्रेस वगैरे रावतले आमी लोकां बरोबर रावतले आमी डिसिजन घेतला आज प्रत्येक वयतले लोक सांगता आमी बरें करता हो सरकाराचे दबाव आनीक हाडात सरकाराक एक्सपोज करा आमी आयज सरकाराक एक्सपोज करता सरकाराक आयज उत्तर दिवपाक लोकां कडेन सांगपाक खातीर कांयच ना म्हणून ते एडजस्ट करता तेंचे कडेन कांयच ना इश्यू डिफेंड कितें करतले तुम्ही सांगतात परमिसिबल लिमिट म्हणून रिपोर्ट जाता सकाळचो म्हणटा ना हे नुस्तें सामकें हे आसा सांजचो रिपोर्ट चेंज जाता परत तुम्ही सांगता आनी नुस्तें बॅन करता ही कसली नाटकां तुम्ही लोकांचे हेल्था कडेन खेळटा फाटले खेपी तेन्ना असोच कितें जालो आनी एजेंट करून सगळे मागीर असेंब्ली बंद उडयली मागीर ते तुमचेर ब्लेम येयले काँग्रेसीन नाटकां केली आनी आमकां कामकाज आयज ते काँग्रेसीक ब्लेम करता मुख्यमंत्री उलयतालो खंय तरी कार्यकर्त्यां कडेन की कासिनो काँग्रेसीन हाडलेलो म्हणून तुम्ही बंद करा तुम्ही लोकांक सांगलें म्हणून आमी बंद करता म्हणून तू परत एकूच तीच इशू आम्ही सगळे घेऊन झगडटले आनी आमी फायट करतले पण आयज जो हातीन लायव्ह इशू आसा तो नुस्त्याचो आसा आनी हो इतलो इशू गंभीर आसा तू नुस्तें खाता तुका आयज दिसना की आपल्याक कितें भितर पावला हेणी लोकांनी चिंता ना तुका आयज प्रत्येक चिंता फक्त आपली ना आपल्या भुरग्यांची आसा ल्हान ल्हान भुरगीं नुस्तें खातात थोडी भुरगीं नुस्तें नासतना जेवनात आनी आमचे कल्चर जाल्लें आसा आयज आवय बापायक चिंता आसा घरांत की आपल्या भुरग्या पोटांत कितें पावलां हें कितें इंजेक्ट केलें टेररिझम जेन्ना जाता खंय बॉम्ब पडटा तेन्ना थोडे लोक चेर हे जाता हो आयज असो एटॉम बॉम्ब घातले न्ही हांव घरांत पावलो आसा म्हणजे हे कशे जगपाक शकता हे लोकांक मारून कसो रावपाक शकता जे लोकांक हे विश तुम्ही खावयता आयज मुख्यमंत्री 4 दीस वगैरे रावता त्या इश्यूचेर कारण आपल्याला खुर्ची सांबाळपाक जाय ताका आनी कांयच नाका गोंय खड्ड्यान असो गोंयचे लोक सगळे पाड म्हणून ताका आपली खुर्ची जाय त्या खुर्चे वयलो उडपाक सोदना आयज आमचे आमदार शेळीकरच्या आमच्या आमदारान बरें एकदम काम केल्लें आसा लोकांक आयज लोक खुश आसा की आमचे इशू जे तांच्या मनान दाबलेले आसा जे प्रकट करपाक आयज सोशल मिडियाचेर कशे लोक तुडून पडटात ते जर इतली सेन्सिटिव्ह जर आमी काँग्रेस पार्टी ना आमी जर लोकांचो इशू समजना लोकांची मनां जर समजना जाल्यार आमकां अधिकार ना काँग्रेस पार्टी ना ऑपोजिशन पार्टी म्हणून तुमच्या हिशोबान आता जे पॉटहोल जाला जे सीआर जाला हे बारीक इशू जेन्ना तूं जगपाकूच ना तो पॉटहोलाक पडपाक मनीस जाय न्ही
ते पोटभर पडपासून मनीस जातो, मनीसूच उरपाना जाल्यार पोटभराचेर कितें इश्यू आसा? पाऊस पडून पॉटहोल्स इतले वाडलेले पोटभर म्हणल्यार करप्शन, पोटभर म्हणजे करप्शन. आयज करप्शनाच्या व्हडलो करप्शनाच्या 100 पटीन व्हडलो इश्यू हो नुस्त्याचो आसा, जे विश लोकांच्या घरांत पावयता तो इश्यू, व्हडलो इश्यू, इतलो गंभीर इश्यू. ह्या गंभीर इश्यूचेर म्हाजे कोतान ह्या सरकारान राजीनामा दिवपाक एक्चुअली मुख्यमंत्र्यान राजीनामा दिवन घरा वचपाक जाय. कारण एक म्हणजे पयलीं तांकां अधिकारच नाशिल्लो सरकार करपाक. तुम्ही सरकार करता, पयलीं तुम्ही कोळसो खावयता लोकांक, ते पॉयझन तुम्ही पयलीं दिलें. आतां तुम्ही आतां उलयलें अटॅक आनी पॉयझन तुम्ही घरा पावयता लोकांच्या. तुमकां अधिकार कोण दिलो? लोकांक विश खावन पयशे कमोवपाचे अधिकार कोण दिले सरकारान? आयज तुम्ही काँग्रेस वाल्याच्या बळाचेर सोदता केसी घालपाक, तांकां FIR करता, तांकां अरेस्ट करपाक सोदता. आयज इतल्यो कंप्लेनी आसा. आयज महिला काँग्रेसचे आमचे अध्यक्ष आसा प्रतिमा कुतिनो, सावित्री देशवारचोणा, तेंचेर तुम्ही FIR करतात. कित्याक? ते NIA करता, तेंचेर मदत करपाक वयता. तेणी सुद्धा नांवां डिस्क्लोज करूंक जायनाशिल्लीं न्हू, ते चेडवाची तेणी नांव डिस्क्लोज केल्या आणि ते फुडें हाडूंक जाय आसलें. खंय तरी मर्यादा आसता, ते सुद्धा लॉयर आसा, पण तेणी ते मर्यादा सोडून तुम्ही हे सगळे सोडटा, तेंचेर केस घाल. तुम्ही नुस्तेवाल्याक म्हणून अजून धरूना, FIR करना. इतली पुलीस कंप्लेनी लोक करता. आयज एक नुस्त्याचो ट्रक सीज केलो आनी नुस्तें धरलें म्हणून आयकलां, ते अजून परत काडलो कितें तरी आयचे हेतून नुस्तें कितलें आसा गोंयांत. अजून जे थोडे हाडटा तेच नुस्तें. आमचे गोंयकार केन्ना अशें करना. गोंयकार तुका हे लावन लोकांक नुस्तें विकपाक येना. आयज गोंयचे जे नुस्तें आसा तांकां फर्स्ट प्रायोरिटी मेळपा मार्केटाक विकपाक. खंयच्याय स्टेटीन तूं तामिळनाडू वच, गोंयचें नुस्तें तामिळनाडू पयलीं विकपाक मेळटलें. आंध्राक वच, गोंयचें नुस्तें थंय घालता तांकां पयलीं विकपाक मेळटलें गोंयकारांक. गुजराताक वच, तांकां विकपाक मेळटलें. म्हणजे आमच्या गोंयकारांचें जें नुस्तें आसा त्या मार्केटाक तांकां पयलीं ना. पयलीं सगळें भायलें नुस्तें विकपाचें आनी मागीर उरता तें प्रायस कोण घेतलो. म्हणून आमचें नुस्तें भायर घालपाक पडटा तांकां, आनी तें सुद्दां कमी प्रायसान. आनी आमकां हांगा म्हारग नुस्तें घेवपाक पडटा. कारण हे सगळे जे बळकर भरल्या, दलाल भरल्या सगळे, तांकां ते पयशे खावपाक जाय गोंयच्या लोकांच्या नांवाचेर. म्हणून आमकां नुस्तें बारीक खावपाक पडटा. ताचो उपाय कितें आसा तुमी सांगा? उपाय म्हणजे ताबडतोब बॅन जावपाक जाय. आमकां ते 10 दिसांक बॅन जावपाक जाय. कंप्लीट बॅन करप भायर नुस्तें. आमच्या गोंयचे नुस्तेकारांनी कापासत आसा. गोंयचे नुस्तेकार सगळे आसा, तेंचे कडेन इतली कॅपॅसिटी आसा. त्या सगळ्या गोंयकारांक जे मेळटा तेजे परस जवळजवळ 20-25% कमी नुस्तें बाजारांत मेळटलें आनी बरें नुस्तें मेळटलें. इतलें आश्वासन आमी दिवपाक शकता. पण सगळे आमचे सगळे लोक चड म्हारग नुस्तें विकता. कित्याक म्हणून आयज नॉर्मल कोण तरी एक तो एफोर्ड करूंक शकता. कोण विकता, कित्याक विकता, तेजे उणव आसा म्हण तुमी विचारता. जेन्ना तूं तांकां भायलें नुस्तें हाडटा पयलीं तांकां पयलीं विकपाक दिता. तुमचो प्रोडक्ट आतां तुमी येदो व्हडलो बॉल घेतलो, सगळे घेतले, जाल्यार तुमकां तो खबर आसपाक जाय बाबा खंयच्यान नुस्तें खंय येता आनी कोण विकता तें न्हू. सगळें खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा, तुमकांच खबर ना. आमकां गोंयभर लोकांक खबर आसा नुस्तें खंयच्यान येता, पयलीं कोण विकता, कसो कॅप्चर जाला आसा होलसेल मार्केट, थंय कशें नुस्तें पयलीं भायलें येवन विकलें वयता आनी गोंयचे लोकांचें नुस्तें सेकंड सिटीजन जाता गोंयकार. थंय तेंचें नुस्तें थंय दवरलें वयता. पयलीं हें नुस्तें जेन्ना लोक घेतले तेन्ना आमचें गोंयचें नुस्तें कोण घेतलो थंय? थंय घेवपाक कोण आसा? भायलें नुस्तें बॅन जावपाक जाय. आयज आमी बोवाळ सुरू करता, कंप्लीट बॅन करता. भायलें नुस्तेंच नाका आमकां गोंयांत. अच्छा, भायर नुस्तेंच नाका. आमचें गोंयचें नुस्तें जें मेळटा तें आमकां सफिशियंट आसा. तें विकून जें उरता जाल्यार मागीर भायर धाडा. भायलें नुस्तें हाडटा, पयलीं तें मार्केट कॅप्चर करता, तुमी मोनोपोली करता आनी लोक तूं घेतलो मागीर कितें जालें, हे सगळे दलाल मदीं पडल्या, तांकां हे सगळे पयशे घेवपाक जाय. त्या खातीर लोकांक गोंयकारांक म्हारग नुस्तें, आनी नुस्तें म्हारग जावन सुद्दां कसलें नुस्तें, विशाळी नुस्तें तुमी खावयता खबर आसून. हें कित्याक? गोंयचे जनतेन कितें व्हडली घोडचूक केल्ली आसा की तुमची पोटां भरपाक, तुमची बोल्सां भरपाक हांवें विश खावप, त्या सुद्दां म्हारग विश खावप. आख्ख्या जगाक खंयच आसपाक दिसता म्हणजे विश खाता तो सुद्दां म्हारग विश घेवन खाता. आनी आमी मागीर खावप, म्हणजे विश घेवप सुद्दां म्हारग विश घेवप आनी खावप.
आणि असेंब्लीक आयज उत्तर दिवपाक सरकारा कडेन ना आणि तो स्पीकर हो बावलो जाला आणि आमच्या आमदारांक ते उलोवपाक दिना. आयज आमच्या आमदारांक बरो लोकांचो इशू रेज कडेन कितले जायते प्रश्न आसा एक लिस्ट काडून 300 कितले तरी येते. आमचे सगळे जे गोंयचे प्रश्न आसात आमी त्या प्रश्नाचेर आमी सरकाराक धाड धरतले. 12 दीस उरला. ते न्ही पयलीं म्हणजे एक असेंब्ली तुमी पयलीं सीएम बरो ना जालो म्हणून कॅन्सल करपाक लायली तेन्ना आमी कॅन्सल करपाक मदती केली. आतां असेंब्ली मायज जावपाक म्हणजे ही सगळे सरकार आयज ओपोजिशन ना असेंब्लीक फेस करपाक शकना, गोंयच्या लोकांक फेस करपाक शकना कारण हो सरकार म्हणजे तो करप्शनान बुडलेलो आसा आणि गोंय विकपाक काडला. CRZ चेर विकला, रिवर नॅशनलायझेशन विकला, कोळशान गोंय विकला. आयज जे रस्ते आसात ते रस्ते बी म्हणजे तुम्ही लोकांक जगपाक जायना. पयलीं म्हणजे कोळसो खावन उरता तो नुस्त्यातल्यान विश खा, नुस्त्यातल्यान विश जो खायना आसतना जो उरता तो पटोल केल्लो आसा तितून कोणान मार. म्हणजे हो सरकार लोकांक मारपाचें कॉन्ट्रॅक्ट घेतलें आनी कांयच ना. लोकांक कशें मारप कोण उरता तितून तो मारता तुका. म्हणजे हो सरकारान कॉन्ट्रॅक्ट घेतला गोंयच्या लोकांक मारून काबार करपाचो आणि असेंब्लीक ह्या सरकाराक उत्तर दिवपाक जायना म्हणून ते एजेंट करता. म्हणून ते एजेंट करता. आयज जर महानगरपालिकेक जर धाडस आशिल्लें फेस करपाक जाल्यार आयज आमचे प्रश्न करता उत्तर दिया म्हणून तुमी. अशें करून तेंच्यांनी 12 दीस काडले जाल्यार तेजेर कितें म्हणया आमकां. तेच करपाक सोदता न्ही ते. म्हणजे ते उत्तर दिवपाक सोदना. असेंब्ली कित्याक आसता? असेंब्ली डिस्कशन आसता, एडजस्ट करपाक नासता. आमी बोवाळ कित्याक करतात? सरकार जाय तशें उत्तर दिना. तेन्ना सरकार जाय तशें उत्तर दिना आनी हेंचे भितर मंत्रीच विजय म्हणटा ते परमिसिबल लिमीट आनी तो रिपोर्ट जावचे पयलींच सांगता. म्हणजे रिपोर्ट हो विजय घराणे तयार जाला अशें दिसता. म्हणजे ते रिपोर्ट तेणे सायन केला आसता अशें दिसता कारण तो पयलींच सोशल मिडियाचेर घालता की परमिसिबल लिमीट आनी नुस्तें खावपाक लोक गोंयकार सामके फ्री आसा म्हणून. आनी तेजे नंतर रिपोर्ट येता. म्हणजे तुमी इमेजीन करात हे जे प्रकरण आसा खंय भितर घुसलेलें आसा. विजय सरदेसायाक कसलोच अधिकार ना ह्या नुस्त्याचे जे थंय मार्केटाक वचोन आनी सगळ्यांक जस्टिफाय करून ते जस्टिफाय करता तो कोण? कित्याक फिशरीज मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर ना न्ही. हेल्थ मिनिस्टर आणि फिशरी मिनिस्टर दोघांनी इन्वॉल्व आसा खबराक हो कुशी उरला इशू. विजय सरदेसाय कोण? तेका आपले नाक ह्या हितून लुबडपाक कित्याक गरज आसा? म्हणजे त्याचो वेस्टेड इंटरेस्ट ह्या एंटायर मॅटरान आसा. विजयाक कित्याक लागता? विजयाक विजय कोण सांगपाक? एग्रीकल्चर कितें म्हणटा हो एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट म्हणटा एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणटा. ते हांवें सांगपाक सगळ्यांक खबर आसा विजय कित्याक इंटरव्यू जाता तो. आयज राजिनामा दिवन फाट सरपाक जाय ते लोकांक फेस करपाक शिकना. आयज गोंयकारांक फेस करपाक शिकना. गोंयकारांक फोटो दिली सरकार केला उत्तर दिवपाक शिकना म्हणजे हो सरकार अस्तित्वात नाशिल्ल्या प्रमाणे तुम्ही लोकांक मारून कितले म्हणून काबार करताले. लोकांचे पाशेच काबार जाला आनी तुमकां दिसता आमी असेंब्लीन बोवाळ करप ना म्हणून आनी सरकाराक उत्तर कितें तुमची रिस्पॉन्स कितें करप आमी सांग. बोवाळ करप आमी कितें करपाचें? बोवाळ करप ना म्हणटा. कितें करपाचें? सरकार उत्तर दिना कितें करपाचें? तेका एजेंट करपाक जाय काय तुम्ही एजेंट करपाक जावं नाका न्हू. एजेंट करपाक कोण लायता? स्पीकराक आपण एजेंट करता म्हणून एजेंट फॉर ते कोण तूं आनी हांव हाडपाक शकता? तर तुम्ही सांगा बाबा डिस्कस करा. अरे आम्ही तेच मागता न्ही डिस्कशन मागता म्हणून ते एडजस्ट करता न्ही कारण तेंनी उत्तरां ना. ते डिस्कशन करपाक सोदना. तेंची फटींगपणां लोकांकडे उडी जाल्ली आसात. यू टर्नां लोकांकडे उडी जाल्ली आसात. मनोहर जर थोडी सुद्दां हे आसा मोरल आशिल्ली थोडी सुद्दां एक म्हणजे मिनिस्टर पयलीं ड्रॉप करपाक जाय आशिल्लें इमिडिएटली. आनी पहिल्याच दीस जेन्ना हो इशू जालो तेन्ना तुमची एक एफडीएचो रिपोर्ट येता की हे नुस्तें खावपाक 12 तारखेक लायक ना. एफडीआयचो डायरेक्टर तुम्ही त्या डिपार्टमेंटाचे प्रेशर घालता तो रिपोर्ट चेंज करून त्याला सांगचो. म्हणजे सकाळी नुस्तें खावपाक वायट आशिल्लें ते सांचे परमिसिबल लिमीट म्हणून कन्वर्ट जाता. म्हणजे गोंयचे लोक इतले पिशे आसात समजपाक कितें जाता तें आनी तेजे वयलो मिनिस्टर पयलींच सांगता की परमिसिबल लिमीट म्हणून. मुख्यमंत्र्यान त्याच क्षणाक विजय सरदेसायाक लिस्टल्यान ड्रॉप करपाक जाय आशिल्लो.
तो जर अपराईट मनीस म्हणून हे आशिल्लो आनी गोंयकारांचे जर ते पडले नाही कारण हे नुसते खाता ते फक्त काँग्रेसवाले खायना आनी बेश्टे लोक सगळ्यांनी खाला ऍटलिस्ट सगळ्यांनी पोटाक पावला पण आमचे मनोहर पर्रीकराक आपली खुर्ची चड गरजेची लोक आणि लोक कार्यकर्ते याची कांयच पर्वा पडिना परत परत आमचे मुख्यमंत्र्यान दाखवून दिले आसा तर विजयान चोरूंक लुटूंक तर काय ना पूण विजयान आपल्याक सपोर्ट चालू दवरपाक सरकाराक विजयान गोंय हो कटपुतली जाल्लो आसा आमचो चीफ मिनिस्टर हो त्या विजय सरदेसाय यांच्या हातीन कटपुतली जाल्लो आसा तो मागीर कितेंय करूं सगळें गोंय विकून खावं विजयान पूण ताका आपली खुर्ची जाय आयज लोकां भितर तिडक आसा प्रचंड राग आसा आनी हे लोक जनरल बाकीचे सोड बीजेपीचे स्वताचे कार्यकर्ते आनी त्यांचे वर्कर कितें उलयता तूं इंटरव्यू घे हिडन कॅमेराचेर वचून कॅमेराचेर कराची घेवपा ना ते कितें उलयता ते पळय कितली तिडक बाकीचे लोक आसा उलयताच ते कितें उलयता ते पळय बीजेपी कार्यकर्ता बी तुमकां जॉईन जावपाक जॉईन जावपाक ते वेगळो इशू या इशूचेर लोकांक पयलीं म्हणजे आपली फॅमिली आपूण स्वताचे आरोग्य आपल्या फॅमिलीचे आरोग्य हे प्रत्येक जाणांक दिसता पार्टी सेकंड येता सरकार सेकंड येता आज तांकां उत्तर दिवपाक हेजे कडेन ना हेल्थ मिनिस्टर काय उलयना हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टरचेर दबाव आयला आसतलो हेल्थ मिनिस्टर तसोच हे जाला हेंचे प्रेसिडेंट तोच न्ही तो एक्चुअली हेल्थ मिनिस्टरान इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली इमिजिएटली जेन्ना जाल्यार ते दोन ऑफिसरांक दिले रिपोर्ट सकाळचो एक दिलो सांजचो एक एक्झॅक्टली ऑपोजिट एकूच डिपार्टमेंटान एक तर सकाळचो रिपोर्ट सारको आसपाक जाय नाजाल्यार सांजचो रिपोर्ट सारको आसपाक जाय न्ही दोन्ही रिपोर्ट एक दिसाचे सारके आसपाक शकना कोण तरी चुकला एक्शन घेतली कोण चुकला पयलो रिपोर्ट सारको आसा काय मागीर रिपोर्ट सारको आसा कितें जबाबदारी हेल्थ मिनिस्टराची न्ही हेल्थ मिनिस्टराक कळना हेल्थ मिनिस्टर काय दखलदारी करू नये म्हणून खंय तरी प्रकरण वाडला अशें दिसता हेल्थ मिनिस्टर इमिजिएटली सस्पेंड करपाक जाय आशिल्लें आपले जे ऑफिसर आसले ते दबाव हाडपाक कितें काय तोय इन्वॉल्व आसा दबाव हाडपाक तेंचे सगळे रिपोर्ट चेंज करपाक कोणी केलो रिपोर्ट सगळो चेंज रिपोर्ट कसो चेंज जालो आनी भितर जेली भितर आसपाक जाय आनी म्हणजे जेली आसता आशिल्ले ऑफिसर जेणे कोणें रिपोर्ट चेंज केलो आनी जेणे कोणें रिपोर्ट चेंज करपाक दबाव हाडलो तो आयज जेलीन आसपाक जाय आशिल्लो जालो आनी तुमी डिस्कशन करपाक दिना असेंब्ली त्या विशयाचेर उलोवपाक दिना सर आयज प्रत्येक गोंयकाराचेर तुमी आयज अन्याय केलो आसा गोंयकारांक तुमी विश खावयले आसा बरो विशय मांडून गिरीश बाबान आयज ताचो राग व्यक्त केला तेंच्यांनी आयज आनी गोंयकारा बरोबर सदांच आसतले आनी एवरी इश्यू हे असेंब्लीन मांडटले अशें तेंच्यांनी सांगलां तर पळयत राहा गोंयकाराचो आवाज ऑनली ऑन डॉन मॉस्को चॅनल